नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मध्य प्रदेशाची प्रचार भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुडले 2 दीस झारखंड भोंवडेर. भगवान बिरसा मुंडा जयंती तशेंच जनजातीय गौरव दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत घेतले वांटो. मध्य प्रदेशांतल्या प्रचार सभेन मुखेल पक्षांनी एकमेकांचेर खर टिका केली. स्टार प्रचारकांनी मध्य प्रदेशांत केले रोड शो आणि प्रचार रॅली. बाल दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत राष्ट्रपतींनी भुरग्यांक वाचनाची आवड लावपाचें केलें आवाहन. प्रधानमंत्र्यांनी बाल दिसाची भेटयली परबीं. सहकार सप्तकाची मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी सुरवात. तरणाट्यांनी सहकार क्षेत्रांत वांटो घेवचे अशें केलें आवाहन. पणजे बस स्थानक ते गोंय विद्यापीठ मार्गाचेर इलेक्ट्रीक बस सेवेचें उक्तावण. 15 डिसेंबर मेरेन पणजे शारांत नव्या इलेक्ट्रीक बशींचो जातलो आस्पाव. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दीस झारखंड भोंवडेर आसतले. ह्या 2 दिसांत ते वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटेकार जातले. ह्या वेळार भगवान बिरसा मुंडा जयंती तशेंच जनजातीय गौरव दिवस निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते वांटो घेतले. रांचीत भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्काची ते भोंवडी करतले. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या उलीहातू ह्या जल्मगावाक ते भेट दितले. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या संग्रहालयाक प्रधानमंत्री भेट दितले. झारखंड के लिए तो खास है ही है, पूरे देश के लिए यह बहुत ही खास इस बात को लेकर कि जनजातीय वीरों की जो श्रृंखला है उसमें भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से लोगों को अपने माटी के अपने माटी को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में आंदोलन किया, अपनी आहुति दी, उसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है. और इसमें सारे वैसे वीरों को स्मरण करते हुए नए संकल्प के साथ हम कैसे इस देश को समर्थ बनाने में उन वीरों के जो आहुति है उसको हम सम्मान करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और हमारे गांव के जनजाति वर्ग से लेकर सभी वर्गों में सशक्त भारत का स्वरूप दिखाई दे. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या बेतूल हांगा वेंचणूक रॅलीक संबोधीत केले. भाजपान सदांच जनजातीय समाजाच्या पुराय उदरगतीचेर भर दिला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. फाल्यां जनजातीय गौरव दिसा निमतान 24,000 कोटी रुपयाची जनजातीय समाजा खातीर एक खासा येवजण चालीक लायतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या वेळार काँग्रेसीचेर टिका करतना काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सत्तेर आसतना आपूण केल्ली आश्वासनां पुराय करूंक ना अशें तांणी सांगलें. महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है. अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है. पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है. आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है. जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे. आज भारत में
3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाईल बना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मध्य प्रदेश भोंवडेच्या निमण्या पांवड्यार झाबुआ आणि शाजापूर मतदारसंघात आयोजित जनसंपर्क यात्रेक उलोवप केलें। गृहमंत्री अमित शाह हांणी भारतीय जनता पक्षा वतीन वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेवन लोकांक भारतीय जनता पक्षा शिवाय आनीक पर्याय ना अशें पटवून दिलें। तो कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? हमारे गौतम जी को जिताओगे? प्रचंड बहुमत से जिताओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाएं, इस ओर भी खड़े हुए लोग उठाएं, अपनी संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इतले मजगतीं काँग्रेसच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी गॅरंटी यात्रेक सुरवात केल्या। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या विदिशा हांगा जनसभेक संबोधीत करतना भारतीय जनता पक्ष देशांत फकत बेरोजगारी वाडयता असो आरोप केलो। छत्तीसगडांतल्या उरिल्ल्या 70 मतदारसंघां खातीरच्या दुसऱ्या पांवड्यावेलो वेंचणुकेचो प्रचार फाल्यां सांजे सोंपता। ह्या 70 सुवातीं खातीर 17 नोव्हेंबराक वेंचणूक जातली। हाका लागून वेगवेगळ्या पक्षांचे मुखेल वरिष्ठ फुडारी वेंचणूक प्रचारांत युद्ध पांवड्यार वांटो घेता। भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आपल्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वैशाली आनी नवघर वाठारांत वेंचणूक प्रचारांत वांटो घेतलो। रायपुरांत आयोजित कार्यावळींत उलयतना केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी काँग्रेस फकत लोकांक फटीचीं आश्वासनां दिता अशी खर टिका केली। टीएससी स्कैम दिया, कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3-3 को रोजगार मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देंगे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था इन्होंने कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को जमीन भी देंगे घर और बाड़ी के लिए, नहीं दी, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था कि 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे, शिक्षकों को नहीं भरे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। और यही नहीं, यहाँ तो गोठान घोटाला हुआ, गौ माता का श्राप, कांग्रेस साफ। इतले मजगतीं राजस्थानात वेंचणूक प्रचारान काँग्रेसीन बरोच नेट धरला। राजस्थानचे मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत हांणी काँग्रेस सत्तेर आसतना ह्या वाठाराची भरपूर उदरगत जाल्या अशें सांगलें। आयज काँग्रेसीच्यो फुडारी प्रियांका गांधी रायपूर हांगा आयोजित वेंचणूक रोड शोन वांटेकार जाली। उत्तर काशींतल्या सिलकेरा बोगद्यान अडकून पडिल्ल्या 40 कामगारांक सुरक्षीत भायर काडपा खातीर पुराय यंत्रणा फाटली 24 वरां युद्ध पांवड्यार वावुरता। ताका सुरक्षीत भायर काडपाक एक नवी येवजण तयार केल्या आनी येता त्या 24 वरांत तांकां भायर काडपाचो विश्वास सरकारी यंत्रणेन उक्तायला। उत्तर काशी अपघाताची चवकशी करपाक 6 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या। मुखेलमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांणी बचाव कार्याची चवकशी केली आनी तशेंच घडणुके मुखेलमंत्र्यांनी अदीक म्हायती दिली। जेवण, उदक तशेंच ऑक्सिजन पुरवण चालूच आसा अशें तांणी सांगलें। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको
असेंबल्ड करने में लग गई है। खबरापत्रांत आता घे ल्हानसो विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बालदिसा निमतान राष्ट्रपती भवनांत आयोजीत कार्यावळींत वेगवेगळ्या शाळेंतल्या भुरग्यांबरोबर बालदीस मनयलो. ह्या वेळार हजर आशिल्ल्या भुरग्यांक संबोधीत करतना म्हायती आनी तंत्रगिन्यानाचो वापर भुरग्यांनी आपल्या कलागुणांक वाव दिवपा खातीर करचो अशें तांणी सांगलें. तशेंच वाचनाची एक बरी संवय भुरग्यांनी स्वताक लावन घेवची असो संदेशूय तांणी ह्या वेळार दिलो. इतने सारे बच्चों को मिलना एक साथ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है. मैं बहुत खुश हूँ आज. आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. आप सदा स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे. अपने माता पिता का सम्मान करें. मातृभूमि में के सेवा के लिए अपने आप को अभी से प्रस्तुत करें और देश का नाम रोशन करें. इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. आयज बालदिसा निमतान बालभवन पणजेन खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखेल सोयरे ह्या नात्यान वांटो घेवन बालभवनान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीं खातीर राज्यांतल्या भुरग्यां मदीं सर्जनशीलतेक चालना मेळटा अशें सांगून बालभवनाची तुस्त केली. 50वी बालभवनची सेंटर्स जी आमची गोंयभर चलता त्या 50वी बालभवनच्या सेंटरांतल्यान आज बाल दिन मनयलो वता आणि पुराय वर्षभर वेगवेगळ्यो भुरग्यां खातीर क्रिएटिविटी जी त्यांच्या तकलेन घालपाक जाय ते काम शिकोवपाचें काम आमी जेका म्हणटा की पेंटिंग आसतले, क्राफ्ट आसतले, परत गावपाक आसतले, नाचपाक आसतले, सगळे क्रिएटिविटी शिकोवपाचें काम हे बालभवनच्या वतीन जाता. सगळ्या बालभवनाचेर 50वी बालभवनाचेर खूप मोठ्या प्रमाणात भुरगीं दर वर्सा ऍडमिशन घेतात आणि खरोखरच त्यांचे पेरेंट्स हे खूप बऱ्या पद्धतीत बालभवनात गेली म्हणून आमची भुरगीं शिकपाक पावली हे म्हणतात. सातत्यात बालभवनच्या वतीन आमची भुरगीं चूज करून आमी दिल्ली नॅशनल असेंब्लीकूय धाडटा. ह्याय फावटी आमच्या 4 भुरग्यांचे सिलेक्शन नॅशनल असेंब्ली खातीर जाल्ले आसा. देशभरांतली भुरगीं थंयसर येता आनी आपलो परफॉर्मन्स दिता. गोंयभरांतल्या भुरग्यांक राष्ट्रीय लेवलाचेर प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवपाचें काम हे बालभवन सातत्यात करीत आयिल्लें आसा. हाज्याय फुडें बालभवनच्या एक्टिविटीक सरकाराच्या वतीन असोच तेंको उरतलो. आनीकूय खूब मोठ्या पद्दतीत एक्टिविटीज वाडोवपाक बालभवनची सेंटर्स वाडोवपा खातीर सातत्यात आमी परत एकदा हांव सगळ्या पुराय आमचे स्टाफ हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. बालभवनचेर जे ग्रामीण लेवलाचेर जे स्टाफ काम करता तांचेय सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. परत एकदा आयच्या चिल्ड्रन्स बाल दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज 70व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचें उक्तावण केलें. सहकार सप्तकाची परबीं भेटयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी समेस्तांक सहकार क्षेत्रांत सामावून घेवपाचो उलो मारलो. खास करून तरणाट्यांनी सहकार क्षेत्रांत भरीव कामगिरी करपाचें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. सहकार सप्ताह साजरो करण्याचो उद्देश इतकोच की सगळ्यांक सहकारान सामावून घेवचें, सगळ्यांच्या पर्यंत सहकार पावचो
आणि निश्चितच रित्या त्याचो फायदो हो खूब मोठ्या प्रमाणात बाकीच्या सगळ्या लोकांक जावपाक जाय आणि जशें आमी म्हटलां तशें यंग जनरेशन्स ह्या सहकारान येवपाची गरज आसा. डे बाय डे आमी म्हणटा की तेच कितले दीस म्हणजे 70-80 वर्सां जायसर तेच वावुरतले काय कितें, फुडल्याय नवीन पिढयेक तितूंत सहभागी जावपाची गरज आसा आनी ताकाच लागून ह्या सहकार सप्ताहाचो हो उद्देश आसा. फुडें वयच्या पयलीं हांव एक गजाल निश्चित रित्या सांगपाक सोदतां की आयज पर्यंत सहकार क्षेत्रांत डिग्री किंवा डिप्लोमा डायरेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार ना. आमी आतां जे भुरगे ऑलरेडी काम करता मॅक्झिमम जर काडूंक वचत जाल्यार सगळ्यो सहकार सोसायटी म्हणून धरल्यो मोर दॅन 5000 भुरगे, थोडे कोणी ग्रॅज्युएट जाल्या, थोडे 12वी आसा, बट तांकां डिग्री किंवा डिप्लोमा आमी ऑलरेडी म्हणजे इट इज अ करस्पॉन्डन्स, बट ताका एग्जामूय गोंयानूच दिवपाची, तेजी सोय गोंयान दिवपाची आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट बिंग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ताजे ऑलरेडी सोय केल्या आनी कदाचित फुडल्या 1-2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी अनाउन्समेंटूय करतले आनी रितसर डिप्लोमा इन कॉपरेटीव किंवा डिग्री इन कॉपरेटीव हाजेर सुरू आसा. आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद दोलयकर ताजेर वर्किंग सुरू आसा. 2 युनिवर्सिटी कडेन आमचो टायअपूय जाला आनी त्या खातीर सहकारान जे काम करता किंवा सहकारान जांकां इंट्रस्ट आसा तांच्यांनी आपल्याक डिग्री आनी डिप्लोमा जर घेवपाचें जालें जाल्यार ताजी सोय येता त्या वर्सांतल्यान आमी करता. ही आयच्या दिसा म्हाका अनाउन्समेंट करता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता. पणजी बस स्थानक ते गोंय विद्यापीठ मजगती खासा इलेक्ट्रीक बस सेवेचे आयज कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास सुवेकर हांच्या हस्तुकी बावटो दाखोवन उद्घाटन जालें. पणजे बस स्थानकान एका ल्हानशा कार्यावळीन कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास सुवेकर हांणी बशीची पुजा केली आनी उपरांत ह्या सेवेक सुरवात जाली. ह्यो इलेक्ट्रीक बशी पणजे बस स्थानका वयल्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालय मार्गा वयल्यान गोंय विद्यापीठा मेरेन वचून पणजे बस स्थानकाचेर परत येतल्यो. ह्या बशीचे वेळापत्रक गोंय विद्यापीठ आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या सोयी प्रमाण थारायिल्लें आसा अशें कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. ह्यो बशी स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत मेळिल्ल्यो आसा आनी 15 डिसेंबर मेरेन पणजी शारान आनीक इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतल्यो अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. स्मार्ट सिटी अंडर आमकां ज्यो बसी मेळिल्ल्यो टोटल 48 बसी त्यो तितले आमकां 32 सुमार बसी आमचे कडेन पावल्या सध्या. त्यो आनी आतां आमी स्टेप बाय स्टेप सगळे घालतले कित्याक मातशें थोडे पणजे कामूय चलता त्या खातीर ते मातशें डिले जाल्लेले पूण आतां आमी डिसेंबर 15 पर्यंत आमी सगळ्यो त्यो बसी प्रत्येक रुटार घालतले. त्यो प्रायवेटूय बसी थोड्यो चलता ह्या रुटांचेर सो तेंचे पळोवपाक पडटलें म्हणजे तेंचे प्रायवेट बसवाल्यांकूय आमी सांबाळून घेवपाक जाय. त्या प्रमाणे सिस्टमॅटीक ते सगळे करून आमी त्यो बसी आमी बाकीच्या रुटार आमी घालतले. राष्ट्रीय जनजातीय फुडारी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान 15 नोव्हेंबराक गोंय राज्य मागासवर्गीय आयोग तशेंच जनजातीय वेव्हार संचालनालय हांच्या जोड पालवान एका खासा कार्यावळ आयोजीत करतले. कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या मल्टीपर्पज सभाघरान आयोजीत ह्या कार्यावळीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसतले. तशेंच गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार ह्या कार्यावळीन वांटेकार जातले अशी माहिती गोंय राज्य मागासवर्गीय जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमलकर हांणी खासा पत्रकार परिशदेन दिली. फाल्यां जो प्रोग्राम जातलो ती 148 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा आणि हो भगवान बिरसा मुंडाक आमी खूब मानता कित्याक आमचे एसटी खातीर ताणी खूब झटला, तो ताणी खूब स्ट्रगल केला. ही आमकां जे जमनी आतां पर्यंत मेळ्ळा ते ताणे सुरवातीक फावंडेशन घालून ब्रिटिशाच्या वांगडा आनी आमच्या थोडे एगेन्स्ट आसले तेंच्या वांगडा झगडून ही आमकां जमनी चोटा नागपूर टेनन्सी एक्ट पास करून घेतले आनी ताज्या नंतर बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी ते एक्ट आसा ते सुरू जाले. सो ती एक फावंडेशन घातली तेणी जमनी विशीं आनी अजून पर्यंत ती आमचे जमनी आसा ते प्रयत्न चल्ला ग्रॅब करपाक. त्याच्या खातीर जो अवेरनेस प्रोग्राम आसा तो अवेरनेस प्रोग्राम फाल्यां आमी सेलिब्रेशनच्या मार्फत करतले आनी स्पेशली आमी आपयतले आमच्या वेगवेगळ्या आमचे टॅनन्सांक जावं आनी जे आमचे कोण लोक आसा तांकां आपयतले आनी तांकां अवेरनेस दितले ह्या जमनी विशीं जावं प्रमोशन विशीं हे सगळे मॅटर्स आमी ते घेतले. खबरापत्रानंतर घेऊ एक ल्हानसो विसव.
इधर चला मैं उधर चला। हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever. Best friend forever. विसापरान येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. नासा आनी इस्रोच्या संयुक्त मिशन NAISAR फुडल्या वर्सा जानेवारी 2024 श्रीहरिकोटा हांगाच्या इस्रोच्या प्रक्षेपण केंद्रावयल्यान प्रक्षेपणाक पुराय तरेन तयार आसा. ह्या प्रक्षेपणाक लागून फावो ते परीक्षण मंगळूरान चालू आसा. पृथ्वीवेल्या बदलत्या परिस्थिती विशीं म्हायती मेळोवपा खातीर ह्या संयुक्त मिशनाचे प्रक्षेपण जातले. नासा जेट प्रपोल्शन प्रयोगशाळेचे निदेशक डॉ. लॉरी हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना हे प्रक्षेपण म्हत्वाचे आसा अशें सांगलें. We should all care about how our planet is changing, because that change, while it might seem like we're doing something global because we're up in space, in fact, all the measurements we're making are local. We're looking at, India is very interested in the health of the mangroves around the country, to understand the impact on people's lives, on the economy, and we're interested in what's happening with the ice sheets melting. We should all care if the ice sheets are melting because this can impact sea level, for example. We should all care about the fate of the forests, of the biomass on our planet, and we should all care about understanding and potentially predicting volcanoes and earthquakes in the future so that we can keep people safe. 2 वर्सां उपरांत दुबय एअर शो परत एक फावट आयोजीत जाला. ह्या एअर शोन पयली परस चड प्रदर्शक प्रतिनिधी वांटेकार जावन एक नवी इतिहासीक विक्रम प्रस्थापित केला. ह्या शोची सुरवात आंगार कांटो हाडपी फ्लायपास्टान जाली. अंदू एडवान्स एरियल मोबिलिटी पवेलियनांत इलेक्ट्रीक व्हेहिकल आनी ड्रोन तंत्रगिन्यानाचो एक नवीन सदर आस्पावीत केला. हाका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकां मदीं अंतराळ उद्देगान वाडटें आकर्शण दाखोवन दिता. दुबयच्या ह्या एअर शोन भारतानूय आपल्या तंत्रज्ञानाचो प्रदर्शन केलें. ह्या एअर शोत भारतीय वायुसेनेच्या तेजस विमानान दोळे दिपकावपी प्रदर्शन करून लोकांचें आकर्शण थारलें. ध्रुव आनी LCA तेजस हांणी ह्या प्रदर्शनात वांटो घेतिल्लो. शुक्रार मेरेन हो एअर शो लोकां खातीर चालू आसतलो. दिल्लींतल्या हवा प्रदुशणाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक कठीण जावपाक लागला. दर दिसा नवीन रिपोर्ट तयार जाता आनी हातूंत दिल्लीच्या वायूची गुणवत्ता अदीक गंभीर जायत आसा. सफर डेटा हांणी जारी केल्ल्या वायू गुणवत्तेनुसार दिल्लीचो वायू गुणवत्ता सूचकांक 373 इतलो जाला. दिल्ली वाठारांत धुकें वाडटा तशेंच वाऱ्याचो वेग उणो जायत आसा. फुफ्फुसाच्या दुयेंसांनी वाड जावपाची शक्यताय न्हयकारूंक शकना. बेचाळीसवो भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळावो आयज सावन दिल्लीच्या प्रगती मैदानाचेर चालू जाला. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांचे हस्तुकी ह्या मेळाव्याचें उक्तावण जालां. अंदूच्या मेळाव्याची संकल्पना वसुधैव कुटुंबकमाचेर आधारीत आसा. 27 नोव्हेंबर मेरेन चलपी ह्या मेळाव्यान 13 देशांतले सुमार 3000 प्रदर्शक वांटो घेता. आशियाई आणि प्रशांत वाठारांतल्या WOAH क्षेत्रीय आयोगाची बसका नवी दिल्लीत चालू आसा. WOAHच्या 33व्या संमेलनाच्या फाटभुंयेर ही बसका आयोजीत केल्या. 16 नोव्हेंबर मेरेन बसका नवी दिल्लीत चलतली. ह्या संमेलनाक प्रतिनिधी आनी आमंत्रीत खासा तज्ञां बरोबर अदीक संपर्क वाडटलो अशी आयोजकांक आस्त आसा. हातूंत मोलादीक चर्चांक उर्बा मेळटली अशें आयोजकांनी सांगलां. चार दिन ये बैठक होने वाला. ये 4 दिन पूरा डिसीज का एनिमल पशु पालक का और मत्स्य पालन का, डेयरी का, इसका डिसीज का कैसे कंट्रोल करेंगे हम. एक्सपर्ट्स पूरा दुनिया से इधर एक्सपर्ट्स आए होगा. ये एक्सपर्ट्स एक्सचेंज करेंगे उनका नॉलेज.
29 वर्साच्या विदित गुजराती या भारतीय चेस ग्रँडमास्टरान फिडे ग्रँड स्विस ओपन वस्तादपण मेळयला. तशेंच 2024 जावपी वाले कॅन्डिडेट्स टुर्नामेंटा खातीर तो पात्र थारला. ह्या निमतान दूरदर्शना कडेन उलयतना विदित गुजराती हाणें आपल्या खेळाच्या प्रदर्शना विशीं आपूण संतुश्ट आसा अशें सांगलें. ये टूर्नामेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट था. वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ओपन टूर्नामेंट था आई थिंक एटलीस्ट लास्ट डेकेड में. सारे टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे, तो ऐसी टूर्नामेंट जीतना एंड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट पहुंचना जो जस्ट लास्ट स्टेप है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो इट फील्स वेरी गुड. बहुत अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बट द फर्स्ट स्टेप इज़ डन एंड दैट्स मतलब काफ़ी मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसके कारण. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.8°C जाल्यार उणेंत उणें तापमान 22.5°C इतलें नोंद जाला. इतल्यान खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. मध्य प्रदेशाची प्रचार भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुडले 2 दीस झारखंड भोंवडेर. भगवान बिरसा मुंडा जयंती तशेंच जनजातीय गौरव दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत घेतले वांटो. मध्य प्रदेशातल्या प्रचार सभेन मुखेल पक्षांनी एकमेकांचेर केली खर टिका. स्टार प्रचारकांनी मध्य प्रदेशांत केले रोड शो आणि प्रचार रॅली. बाल दिसा निमतान आयोजित कार्यावळींत राष्ट्रपतींनी भुरग्यांक वाचनाची आवड लावपाचें केल्लें आवाहन. प्रधानमंत्र्यांनी बाल दिसाची भेटयली परबीं. सहकार सप्तकाची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी सुरवात. तरणाट्यांनी सहकार क्षेत्रांत वांटो घेवचे केलें आवाहन. पणजी बस स्थानक ते गोंय विद्यापीठ मार्गाचेर इलेक्ट्रीक बस सेवेचें उक्तावण. 15 डिसेंबर मेरेन पणजे शारांत नव्या इलेक्ट्रीक बसींचो जातलो आस्पाव. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.